भिवपाची गरज ना, भिवपाची गरज ना, सगळे टॅक्सीकार एक आसा, भिवपाची गरज ना। तुझ्या रिस्पेक्टार आम्ही कोणूच भुतर सर आम्ही खाली तुझ्या ते गेटी भायर ते भुरग्यांक घेऊन ते 5 जाण कोण येतले ते उलयतले पोलीस स्टेशन पब्लिक एक आसा, पब्लिक हेल्प करपाक एज अ पब्लिक आम्ही पोलीस स्टेशनार येयला की आमच्या भुरग्याक तुम्ही आफोन हाडला म्हणून आम्ही तुमकां रिक्वेस्ट करपाक आम्ही तुमकां आता सगळ्यांक भितर तुम्ही तुमच्या शब्दाक आमच्या शब्दाक लागून तुम्ही हांगा एका उतरान आम्ही तुम्ही आता सीट वयल्यान उठून हांगा येयले न्ही तुम्ही आमकां समजाय न्ही कितें प्रॉब्लेम आहा वी टॉक हियर जेचे केसी आसा ताका लागून आमी सीट ओपन करपाक सोदता आनी काय प्रॉब्लेम नो कोण इतकी वर्सां केन्ना जालेना काय खबर सब इतकी वर्सां केन्ना दिवंक ना तुम्ही तुमच्या मध्ये कितें तरी एग्रीगेटेड गायडलायन सर सरकारान गॅजेट काढलो एग्रीगेटेड गायडलायन काढलो त्याच्या कितक्या क्रायमांनी हांव पळय इनवॉल्व आहा न्हू तो सरकाराक खबर आसतलो, होम मिनिस्टर सीएमाक खबर आसतलो कितक्या क्रायमांनी हांव पळय इनवॉल्व आहा पळय तो आणि कसले क्रायम ते सीएमाक खबर आसतले। होम डिपार्टमेंट तो चलयता, होम डिपार्टमेंट होम मोगेमो चलयना आणि हे होम डिपार्टमेंटाच्या नजरेतून पळय तूं गेटी भायर आहाय, गेटी भायर आवाज उठयता तांकां गेटी बंद केल्ली आसता। सरकार तुजो आवाज जो बंद करपा खातीर असले स्टेप घेता, सरकार आवाज उठोवता बंद करता स्टेप घेता गंगटे गट धरता प्रॉब्लेम कांयच ना, बट आमची लॉबी आहा, आमचे टॅक्सीकार आहा, आमची कम्युनिटी आमची फॅमिली आहा, सगळे मरात सर एक एकलो निमाणो सुद्धा जो उठता तो आवाज काडटलो। तुम्ही सगळ्यांक 19,999 लोकांक मारले निमाणो आहा तो उठून सुद्धा आवाज काडटलो हे गायडलायन्स अगेन्स्ट। डिसिजन कितें जालें सगळ्या डिसिजन कितें मोगेमो एकलो घेवपाचो ना कित्याक मोगेमोचो पर्सनल प्रश्न ना, हो सगळो टॅक्सीकारांचो प्रश्न। हे सगळे टॅक्सीकार कितें आहा पळय तो डिसिजन घेतलो, हांव हे डिसिजन घेवपाक हांव लिडर न्हू, हांव सामान्य एक टॅक्सीकार जेन्ना पर्यंत धंदो केला पळय त्या धंद्यार आमकां उपाशी धरून आमकां अभिमान राखला। हे आता सगळं कित्या खातीर जालें न्यू गायडलायन न्यू गायडलायन्स कॅब एग्रीगेटेड गायडलायन जी आहा तो आमचो धंदो प्रायवेटायझेशन करपाचो। आमी हे धंदे सगळे जर भितर सरले जाल्यार आमी अक्षरशः फडफडून मोडटले। पेप्सी आणि कोला आयिल्ले पळय तेन्ना बारीक बारीक सॉफ्ट ड्रिंक लोकल ड्रिंक जाल्ले पळय कॅम्पा टॉपकोला सगळे सोंपतले त्या भाशेन आमी सोंपतले। तुका भितर उडयलो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो खंय जर भितरूच न्हू म्हाका फाल्यां जितो मारलो आनी जो जितो सुद्दां मारून प्रॉब्लेम सॉल्व जाता जाल्यार हांव मरपाक रेडी आहा। अरे हांगा एक मोकेंबो हांगा 20,000 मोकेंबो अरे 20,000 मोकेंबो हांगासर मोकेंबो विचार ते काय हिस्ट्री सीटर म्हणजे कोण मर्डर करता कोण क्रायम करता त्याचा क्रायम खंय तो टॅक्सीक लागून फक्त आवाज सरकाराक जाय ना सगळ्यांची हिस्ट्री काडून सरकाराक जाय आमकां जेल बरोबर न्ही, बट हे हुकूमशाही सरकारची दादागिरी चालली। अरे आमचे पैसे आम्ही लोन भरता, आम्ही हप्तो भरता, हे जालो डिफॉल्ट जालो आम्ही दुसऱ्याच्या हातीन कॉन्ट्रॅक्टराच्या हातीन कित्याक वचोया रे? आम्ही 280 रुपया घेवन आतां 24 वरां रावतले रे, म्हाका सांग 24 वरां रावतले रे 280 बागान घेवन भाडे घेवन 22,000 एका येतात जाल्यार म्हाका सांग आता पीएन कितें सांगलो? पीएन सांगला 5 जाण येवं म्हणून, 5 जाण आमी वचोंक दिना। आमचो प्रश्न टॅक्सीकारांचो प्रश्न जाल्लो आनी मोकेंबोची जी हिस्ट्री केसी म्हणटा पळय ते सगळ्यो केसी टॅक्सी रिलेटेड आसा, क्रायम क्रिमिनल तेजे कसल्योच केसी ना, एकान एक केस टॅक्सीची रिलेटेड आसा। सो एज टॅक्सीचे रिलेटेड असल्या कारणान हे सगळे जमा जाले ते सगळे टॅक्सीकार ताका एकटो सोडपाचे ना, तेज्या वांगडा सगळे भितर वयतले। आमकां साहेबाक विचारूंक जाय बाबा तेजे हिस्ट्रीचेटीक तुमी कसल्यो केसी ओपन केल्या दाखोवचे आमकां। आणि हेच ते गोंयचो सीएम म्हणटा आत्मनिर्भर गोवा, हेच ते आत्मनिर्भर गोवा ताका विचार, हेच ते आत्मनिर्भर आमी आत्मनिर्भर मरे ताका विचार हे आत्मनिर्भर काय लोक दुसऱ्याच्या हातीन दिता रे आमची जेणी ताका विचार सीएमा आत्मनिर्भर करता म्हणटा गोंय। सरकाराक सांगूंक सोदता की हांगासर एक मोकेंबोचो आवाज बंद केलो म्हणून कॅब एग्रीगेटर्स गायडलायन ऑब्जेक्ट करपाक बंद जावचे ना, कारण हांगासर 30,000 मोकेंबो उबे जाल्लेले आसात
गोंयांत 30,000 टॅक्सीकार तो मुखेंबो जाल्लो आसा कित्याक प्रत्येक पडाचो प्रश्न आहा. सो आम्ही सगळे ऑब्जेक्ट करता. तुम्ही एक मुखेंबो त्रास केला म्हणून आम्ही ताका एकटो सोडपाचे ना. सेम तुमच्याकडे ना सीएम ना म्हणून तरी गेट बंद आसा म्हणून तू पत्रकार गेटी भितर आणि आम्ही लोकल गेटी भायर म्हणून आम्ही गेटी भायर उभे आसा. सरकार जर आमच्या कडेन आल्लो आयज आम्ही भितर आसलेले सगळे टॅक्सीकार कारण आमकां झगडी करपाची ना. आम्ही लॉ अँड ऑर्डर हातीन घेवन येवंक ना कारण आमकां आमच्या भुरग्याक तुम्ही आपयला हांगासर कसले केसी आहा ते दाखोवच्यो म्हणून प्रत्येक टॅक्सीकार विचारपाक येयल्लो आसा. जर हुकुमशाहीचो सरकार नासलो जाल्यार ही आयज गेट बंद आसची नासली. हुकुमशाहीचो सरकार आसा. प्रमोद सावंत आपणाक जाय जाय ते करता म्हणून ही गेटी भायर आम्ही एज अ पब्लीक जनरल पब्लीक पुलीस स्टेशन आसा पब्लिकेच्या सर्व्हिसीक हे सर्व्हिस करिना. हे सरकाराक सर्व्हिस दितात. हे पळय सरकाराक हाडून दितात. हे कोणाक तरी लिपोवन धरून जोडतात भितरल्या भितर दामून. ह्यो प्रश्न जाल्लो आसा. म्हाका सांगा तुम्ही आता गायडलायन येयल्या उपरांतूच हेंका टॅक्सीकारांच्यो हिस्ट्री केसी उगडास येयल्यो. हेच्या पयलीं खंय आसले तर 20 तारखेर गायडलायनाचे तुम्ही गॅजेटेडर प्रिंट करता आणि त्याचे 10 दिसा उपरांत तुमकां उगडास येता की हिस्ट्री शेड्यूल केसी ओपन करून आणि ह्यो पुलीस स्टेशनाच्यो अश्यो गेटी बंद करून आम्ही एज अ लोकल टॅक्सीकार आम्ही आमच्या भुरग्याक लागून येयल्या विचारपाक कारण तेजी हिस्ट्री केसी ओपन केल्यात. एकान एक केस तेजी टॅक्सी शिवाय कसलीच केस ना. क्रिमिनल केस आसा साहेबान दाखोवची तेजी क्रिमिनल केस सगळ्या भुरग्या फाटी सरता. टॅक्सी शिवाय तेजी एकूय केस ना. सो टॅक्सी शिवाय केस नासा आम्ही ताका एकटो कसो सोडटले हांगा कशें सोडटले. प्रत्येक टॅक्सीकाराच्या पोटाचो प्रश्न तो क्वेश्चन तुम्ही मिडिया तुम्ही पीआय वचून विचारा कसली क्रिमिनल केस आहा ती तुम्ही वचून विचारा. सरकार कितलोय दबाव हाडू सरकार कितें करू. माझे नाव मोगेंबो हांव टॅक्सीकार. इश्यू कितें जालो सांग. टॅक्सीकार हांव आम्ही फाटल्या दिसांनी सरकारान आमचे आता एग्रिगेटर हाडले गोवा मायल्स हाडले ओला हाडले कितें चालू जाल्ले सरकाराचे. 2014 आमचो मुवमेंट चालू जाल्लो ओलाचे ऑफिस जेन्ना गोंयांत येयल्ले पळय तेन्नाच्यान 2018 गोवा मायल्स हाडलो सरकारान आमकां सोंपोवपाचो प्रयत्न केलो. हे बेस्ट टॅक्सी कॅब एग्रिगेटर सगळ्यांक हाडून आनी तेन्नाच्यान ते मुवमेंटाक प्रोटेस्टाक रजिस्ट्रेशनाक वयता म्हणून म्हाजे थोडी क्रिमिनल केसी सरकारान घातल्यो म्हाका तो तोंड बंद करपाक. आनी आयज सरकारान खंय तरी गोवा ट्रान्सपोर्ट कॅब एग्रिगेटर गायडलायन्स हाडल्या. 20 तारखेर गायडलायन्स रिलीज केल्या आणि ती गायडलायन्सा प्रमाणे आमचे बारीक बारीक जे धंदे आहा नीज गोंयकाराचे बहुजन समाजाचे भूमिपुत्राचे जे धंदे आहा ते आयज गोंयांत सोंपपाची पाळी येयला. ती गायडलायन्सीक सरकारान 30 दिसाचें सजेशन आनी ऑब्जेक्शन मागला. त्या 30 दिसांनी जर ती गायडलायन्स नोटिफायड जाली जावन गॅजेटेड जाली जाल्यार आमचे टॅक्सीकार सोंपतले. रेंट कार रेंट बायकवाले जे बारीक पायलट आहा बाबडे आयज जोडून आयज खाता ते रिक्षेकार सगळे सोंपतले. ते गायडलायन्सा प्रमाणे ओपन मार्केट जातलो. सगळो ओला उबर रॅपिडो झुमकार फाल्यां कोण कोल्हापूर पुना ऑफिस गाडयो आहा त्या सुद्दां हांगा हाडून ऑफिस घालतले. हे अशी गजाल गायडलायन जाला आनी गायडलायन्साक आमी ऑब्जेक्ट केला. सरकाराक दिसता हो मोगेंबो एकलो एक ऑब्जेक्ट करता म्हणून आयज सरकारान म्हाजी हिस्ट्री शीट ओपन केल्या. म्हाजो कसलोच क्रिमिनल रेकॉर्ड ना. आय एम नॉट अ क्रिमिनल. आय एम सेल्फ एम्प्लॉयड. आय एम अ बिझनेसमॅन. आय एम अ सेल्फ एम्प्लॉयड यूथ. आमचे जेन्ना एज्युकेशन जाल्ल्याक आमचो क्रिमिनल रेकॉर्ड ना. आमी धंदे ना. बट खंय तरी गोंयकाराचो धंदो सेव्ह करपाक वयता म्हणून सरकार आयज म्हाजें तोंड बंद करूंक सोदता. म्हाजे गंगटेक धरून हिस्ट्री शीट काडल्या आनी सरकार म्हाका तळेपार करूंक सोदता. बट हे भुरगे सगळे येयल्यात ते आपापल्या धंद्याचे आपापले लिडर आहा सगळे सेल्फ एम्प्लॉयड आहा. आयज हांव जर मेलो सुद्दां जाल्यार हो मुवमेंट फुडें चलतलो. हो मुवमेंट हे आमचे टॅक्सीकार इंडिव्हिज्युअल लिडर गोंय आपापलो धंदो फुडें व्हरतलो. सरकाराक हुकुमशाही सरकाराक सांगूंक सोदता की तूं आयज आमचें तोंड बंद करूंक सोदताय. 20,000 टॅक्सीकारां सगळ्यांचें तोंड बंद करतले. आनी ट्रान्सपोर्ट सेक्टरांत आमचे 30-40,000 लोक आहा म्हणजे तेंची फॅमिली बी धरून उणे 20% लोक पॉप्युलेशन आयज ह्या ट्रान्सपोर्ट बिझनेसाचेर आहा टुरिझम बिझनेसाचेर आहा. आनी सरकारान हे हुकुमशाही सरकाराक सांगता सपोज जर म्हाजें तोंड बंद केलें म्हाजी हिस्ट्री शीट काडली म्हाका तडीपार केलो तर म्हाका जितो सुद्दां मारलो न्हू नाल्यार मुवमेंट फुडें वयतलो. गोवा गायडलायन्साक ट्रान्सपोर्ट गायडलायन्साक ऑब्जेक्ट जातले आमचे सगळे ईच एंड एवरी टॅक्सीकार आयज उठून पेट्टले. ईच एंड एवरी टॅक्सीकार आयज आपूण लिडर झगडटले. आमी लिडर बी कोण न्हू. आमी स्वताच्या धंद्याक लागून झगडटात. सरकाराक जर हिस्ट्री शीट काडूंक जाय तडीपार करूंक जाय जितो मारूंक जाय हांव मारपाक रेडी आहा. तेका जाय पेट्रोल वचून मरपाक सुद्दां रेडी आहा हांगर. बट दिस इज नॉट करेक्ट. ही सरकाराची हुकुमशाही चल्लेली आहा. काल म्हाका फोन येयल्या प्रमाणे हांव पुलीस स्टेशनान येयलो. साहेबान सांगलें म्हाका तुजी हिस्ट्री शीट काडटा म्हणून. हांव म्हणलें ओके हिस्ट्री शीट काडटा फाल्यां म्हटलें येता आय हॅव टू स्पीक विथ माय लॉयर्स म्हणून सांगलें. मागीर आयज हांव हांगर येयला म्हाजी डिटेल दिवपाक तेंच्यांनी हिस्ट्री शीट काडल्या म्हाजी. म्हाका खबर ना वॉट इट मिन्स हिस्ट्री शीट आनी वॉट इट मिन्स हिस्ट्री शीटर. कळ्ळें तुका. तेंच्या कायद्यान म्हाका दिसता दुसरें आहा. हे हुकुमशाही हिटलर कायद्यान तेजे दुसरें आसतले हिस्ट्री शीट म्हणजे कितें दुसरें आसतलें. बट आमचो हांगर कसलो क्रिमिनल रेकॉर्ड ना क्रिमिनल बॅकग्राऊंड ना. फक्त प्रोटेस्ट एजिटेशन आहा तो केशी आहा आमचेर. खंय खंय वचून आवाज उठयता म्हणटा सरकार आयज आवाज बंद करूंक सोदता. संविधाना प्रमाणे कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे आमी हो आवाज आमचो उठयता. आमचो आवाज जो आहा तो उठयता तो कोणूच बंद करूंक शकना. सरकार फक्त आमची हिस्ट्री शीट आनी तडीपार करून जावं आमकां जिते मारून आमचो आवाज बंद करूंक सोदता. एक एग्रिगेटराक लागून ही गायडलायन्स हाडटा फक्त ही एग्रिगेटराक लागून कॉर्पोरेट लॉबीक लागून प्रायवेटायजेशन करूंक सोदता.
आणि व्हडल्या व्हडल्या प्लेयरांक धंद्यार हाडूंक सोदता हो आमच्या धंद्याचो गोंयकारांचो प्रायव्हेटायझेशन जाल्ल्या सरकार आमचें प्रायव्हेटायझेशन करूंक सोदता सरकार आमच्या भुरग्यांक स्लेव्स करूंक सोदता आमी आयज आमच्या गांवांत आमच्या राज्यात आमच्या देशान स्लेव्स जाल्ल्या हांगा आफ्रिकेचे स्लेव्स हाडपाची गरज ना आमी स्वता स्लेव्स जाल्ल्या आमची फुडली पिढी आहा ती हे दिल्लीकारांची हॉटेलां बांदल्या तितून वॉचमॅन वेटर आनी रूम बांदून कामां लागतले सरकार अशें करूंक सोदता आमकां आनी ह्यो जो आवाज आहा गायडलायन्सा अगेन्स्ट हो सगळे टॅक्सीकार लिडर म्हणून झगडटले मरात सर झगडटले तुम्ही आज म्हाका मुजितो मारल्यात हँग केलाय तडीपार सुद्धा केला जाल्यार बाकीचो मुवमेंट आहा तो चलतलो म्हणून दाखोवपाक हे भुरगे येयले आयज आमचे सोदता बाबा तुम्ही आज सिरियस आहात कोण ते बिल येता न्हू ते बिलान तुमकां सगळ्यांक सोबयतले तुमचो धंदो सोंपतलो हे दिस इज नॉट लायक मीटर और दिस इज नॉट लायक स्पीड गव्हर्नर जावं गोवा माणसा भाशेनी गजाल न्हू हांगर 50 भाशेचे 50 प्लेयर येवपाक आहा तो ते गायडलायन्साक तुम्ही ऑब्जेक्ट करात आवाज उठयात आपापल्या आमदाराक मेळात चळवळ चालू दवरात जे जर सपोज आयज जर एग्रिगेटर गोंयांत येयले जे प्रायव्हेट प्लेयर येयले प्रायव्हेटायझेशन जावपाक सोदता पण ते सरकारान केले नाल्यार आमी अक्षरशः सोंपतले आमी एका गोवा माणसा कडेन 7 वर्सां झगडटा सरकार अजूनय गोवा माणसाक बंद करना सरकार अजून तांकां सपोर्ट करता फाल्यां जर हे सगळे प्रायव्हेट प्लेयर येतले गोंयांत ते गायडलायन्सी प्रमाणे नाल्यार आमी अक्षरशः फडफडून मरतले आमची फुडली पिढी स्लेव्स जातली आमच्या फुडली पिढी खंय ना खंय कामाक वचचे पडटले सो ट्रान्सपोर्ट स्टेक होल्डरांक टुरिझम स्टेक होल्डरांक सांगूंक सोदतात आतां तुमचे दोळे उगडात गायडलायन्साची नजर मारात आणि ऑब्जेक्ट करा सिरियस आहात ऑब्जेक्ट करात जुंता हाऊसान डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टान वचात आणि ऑब्जेक्शन फायल करात व्हेरी इम्पॉर्टंट एक ऑब्जेक्ट करात एक सीसी घेऊन दवरात आणि वॉइसूय रेज करात प्रत्येक विलेजीन प्रत्येक वाड्यार प्रेस कॉन्फरन्सी घेयात प्रत्येक मतदारसंघात आपापल्या आमदाराक वचून सांगडे घालात की आमचो धंदो वाचोवपाचो म्हणून ही एक आमचे ट्रान्सपोर्ट आमकां तुम्ही खंय भायर उडोवं नाका आमी माफिया बी न्हू तुमी आमकां सपोर्ट करूंक जाय आयज गोंयकारपण जिते धरूंक जाय गोंयांत जर जी सगळी भायली लॉबी आसा ताका जर पयस करूंक जाय तुमी आयज आमकां सपोर्ट करूंक जाय तुमी आमच्या फाटल्यान रावूंक जाय कित्याक तुमकां खबर आसा हे हुकुमशाही सरकार आहा जो कोण आवाज उठयतात तेंची हिस्ट्री शीट करता तेजो काय तडीबार करूंक सोदतात ताका फासाक लावंक सोदता आयज पळय म्हाका जाला थंय तुमकां सगळ्यांक जातले सो तेज्या पयलीं तुमी जागे जायात तुमी जागे जायना सरकार सगळे धंदे सोंपोवंक सोदता कित्याक म्हाका खबर आहा हांव हांगलोच हांव वज्रान म्हाका तर हांगलो जन्माक येयला सो म्हाका खबर आहा टुरिझम म्हणजे कितें तें आयज सरकार वॉटर स्पोर्ट्स पयलो सरकारान जेलाचो एप हाडलो आनी मॉडल चेक करूंक सोदतात शेतकारांक सोंपोवंक सोदतात जे बारीक बारीक इस्टॅब्लिशमेंट आहात ऑथॉरिटी तांकां त्रास करता थंय सोंपयले सीआर जेडाच्या नांवान सीआर जेड जेन्ना इश्यू जालो तेन्ना लोकल गोंयकार जे इस्टॅब्लिशमेंट आसली 70सांतले तांकां सील पडले दिल्लीकारांक कॉर्पोरेट लॉबी खंय सील पडोंक ना सो सरकार बारीक बारीक धंदे आहा जे गोंयकाराचे धंदे आहा आनी जे गोंयकाराचे हाती अजून पासून उरल्या आमच्या कोण तरी बोबो मारता अजून पासून उरल्यात ते सांबाळून दवरात कित्याक आमी सदांच बोबो मारपाक हाडचे ना सरकार आयज खंय तरी आमकां सोंपोवंक सोदता फाल्यां आमी मेले सुद्दां जाल्यार तुमी ही चळवळ फुडें धरूंक जाय हो धंदो तुमच्या भुरग्यांच्या हातीन धरूंक जाय कित्याक आमी जेन्ना पळय शिक्षण करून ह्या धंद्यान येयल्यात तेन्ना पासून ह्या धंद्यान आमकां उपाशी धरूंक ना तेका लागून जे सुशिक्षीत युवक आहा तांकां वाजून सांगता आमचे चुलत भावय खूब जाणां ग्रॅज्युएशन केलां ह्या धंद्यान घातलां आमी ह्या धंद्यान पण फुडले पिढीकूय ह्या धंद्यान रावंक सोदता सो प्लीज रिक्वेस्ट ट्रान्सपोर्ट स्टेक होल्डरांक रिक्वेस्ट आमच्या टॅक्सीकारांक रिक्वेस्ट आनी आमच्या गोंयकारांक प्लीज रिक्वेस्ट आमकां सपोर्ट करात हे चळवळीक सपोर्ट करात कित्याक सरकार सिरियस आहा आमी अजून सिरियस जावंक ना खंय तरी तेंच्या भुरग्या बाळांचे शिक्षणाचे जातले म्हणून हय आमी दीस काडटा वडा पाव खावन मिरची पाव खावन आमी दीस काडटा आनी हे सरकार आमकां परते परते माफिया म्हणटा आमी केन्नाच माफियागिरी करूंक ना माफिया हांकां खबर आसतले साहेबांक कोण माफिया पळय ते माफिया हितून बीजेपीन प्रवेश जाले जाल्यार क्लीन जाता ते क्लीन जाले ते दिसूच तुमकां सांगता आजगांव एक स्टोरी जाली 6 वर्साच्या भुरग्याक ऑलमोस्ट रेप जातालो आसलो तेजो कॅमेरा ते भुरग्यान सांगले हेंच्याच कॉन्सिडन्सीन पडटा ते कॅमेरान तेणी सांगले की बाबा होती कॅमेरा म्हणून ते भुरगे धांवले आयज ते भियाता दादले जातीक भियाता तेजो बापूय कितें सांगता जाणा आयज चेडू जाले म्हणून हे दीस पळोवचे पडटा जो होम मिनिस्टर आहा न्हू तेकाय चेडू आहा म्हाकाय चेडू आहा गर्वान सांगता चेडू आहा मग चेडूवाक आयज बापूय म्हणटा चेडू ना जाल्ले जाल्यार फायदो आहलो म्हणटा हे दीस हेच आमकां साहेब दाखयता हेच साहेब दाखयता हे साहेबांकूय चेडू आसतली फाल्यां आमकां लगीन जावपाक चेडू आसचें ना तेन्ना 4 दिसां भितर एकलो कोण तरी व्हडलो भाई ते 4 दिसां भितर त्या भाईन तेका सोडलो जाल्यार हेंचे कडेन कांय जावंक ना करूंक कित्याक हे ते होम मिनिस्टराक भियाता तो डेलिगेटेड तो रोखडोच भियाता लोकांक भिवपाची गरज ना आमी आसा तुज्या वांगडा भिवपाची गरज ना एमएलए कितें म्हणटा तुमचो आतां एमएलए तो खंय तरी टुराक गेला खंय बरी वॅकेशना ना तेका एमएलए कोणी तरी दिल्लीवाल्यान धाडला आसतलो ती हे बीन मोडल्या न्हू फाटल्या दिसांनी ते इनलिगली हेच मनशाक हाडून तेणी कितें केलें
इनलिगली जेन्ना जेन्ना आमदार कितें करता हे वर्क ऑर्डर नासतना हेच मनशांक हाडटा इनलिगली लोकांची घरां उडयता तेन्ना ही आमदाराची बायल तेन्ना रडटाली आपले हॉटेल मोडटा म्हणून हे अंजूंचे भावा वागातोरचे पोटा पाणयाक लागून तेंच्यांनी घरादारां बांदल्या ती तुमी मोडूंक सोदता कोणाक लागून दिल्लीवाल्यांक तेच दिल्लीवाल्यांनी आयज तेका धाडला आसतलो भायर. नांव कपिल कोरगांवकर. आयज आमचो शिवोलचो भाव आनी म्हाजो टॅक्सी भाव ताका पुलीस स्टेशनान आपयल्ले म्हणून आमी गोंयभरचे टॅक्सीकार आनी आमी आमचे लोक आनी सोशल एक्टिविस्ट हांगा ताका सपोर्ट करपाक आयिल्ले आसा अंजुना पुलीस स्टेशनान. हांव म्हणपाक सोदता की हो जो बिझनस आसा टॅक्सीवाल्याचो जो हांवें काल एकदां म्हणिल्लेच हो जो टॅक्सीचो बिझनस आसा तो एकूच बिझनस असो आसा जो आमच्या लोकला कडेन उरिल्लो आसा. तुमी पळोवपाक शकता की हॉटेल म्हण दिल्ली कार मागीर आनी कसलो पॅराशूट आनी कितें कितें नवे नवे जे कितें बिचार बिझनस आयिल्ले आसा ते सगळे दिल्ली कार कडेन पाविल्ले आसा आनी होच बिझनस आसा जो आमचो टॅक्सी भावां कडेन आसा. आमी सदांच आमच्या गांवचे भुरग्यांक नाजाल्यार आमच्या घरच्या लोकांक जेन्ना टॅक्सी आमच्या भावा बरोबर धाडटा तेन्ना आमकां एक ट्रस्ट आसता एक विश्वास आसता आनी म्हाका दिसता की हो विश्वास हो बिझनस जर आमच्या टॅक्सी भावा कडेच उरलो जाल्यारच आमचे कडेन उरतलो. आमी पळयल्लें आसा की दुसऱ्या स्टेटान कितें कितें क्रायम जाल्ले आसा ते क्रायम खंय तरी बंद जावपाक जाय आनी आमचे टॅक्सी भाव जे वाटेर असतात केन्नाय कितें आमकां डिफिकल्टी येतात केन्नाय आमची गाडी बंद पडटा केन्ना आमचो एक्सिडंट जाता पंक्चर जाता तेन्ना आमचे टॅक्सी भाव आमकां पावता आनी हेकाच लागून आमी सगळे गोंयचे लोक आमच्या टॅक्सी भावा बरोबर रावपाक जाय अशें म्हाका दिसता. हांवें पळयल्लें आसा दुसऱ्या स्टेटान जेन्ना वता तेन्ना जे टॅक्सी एग्रिगेटर जे ॲप यूज करता तेन्ना हांव तांकां विचारता की तुमकां ह्या हितूंतल्यान कितें फायदो जाता तेन्ना तेंच्यांनी खूब जाणांक हांवें विचारलें तेन्ना तांचे कडल्यान कळटा की हे सगळें आमकां डिफिकल्ट जाल्लें आसा आमकां कांय म्हणजे वेळ मेळना. आमी जे पयलीं 8 वरां काम करताले ते आतां 16 वरां आमकां काम करचें पडटा तरी सुद्दां आमचे कडेन कांय पयशे उरना. सो हांव मागता सरकारा कडेन की तांचो जो मुद्दो आसा जो एग्रिगेटर तांकां नाका म्हणटा ते तांच्यांनी सिरियसली घेवचो आनी आमचो मोगेंबो आसा आमी म्हणटा तेका तो आमचो भाव तांच्या बरोबर आमी आनी म्हाजे मित्र हांगा आसा आयिल्ले आसा ते तांकां फूल सपोर्ट करतले अशें हांव म्हणटा. हे जेन्ना नाव येताले पळय तेन्ना उमेद जाताली कारण तो आवाज जावन आसा कायसूचो आनी कायसूचो असो आवाज जो म्हाजो भाव जावन आसा आनी म्हाज्या गांवच्या लोकांक लागून तो पोटानसून जेन्ना उलयता त्याच्या बरोबर एक रोहन म्हणून आसा मागीर संजय कोले अशें जेन्ना आवाज आनी मिडिया बरोबर पळयता टीव्हीर पळयता तेन्ना खूब उमेद जाताली की बरोबर कोण तरी आसा. हांव एक महिला जाली तरी हे गांवचे लोक म्हाजे आसा आनी आयज त्या गांवच्या लोकांनी साबीत करून दाखयल्लें आहा की सरकाराक ते भियाना आनी सरकाराक आयज नाके णव जाल्ली आसा म्हणून आयज ही गेट बंद आसा. सरकाराक नाके णव करून दाखयल्ले आसा. योगेश असो रोहन असो संजय कोले असो आनी माझे सगळे टॅक्सी भाव असो हेच्या पयलीं आमी तोंडान अशें उलोवन ना आमी फाटीमागे आसताली आमचो सपोर्ट दिताली पूण जेन्ना हांव सरकाराक सांगता जेन्ना टॅक्सी भावांचेर आतां आमी उलयता अशें जर तुमी केसी घालून फ्रॉड रित्या जर तुमी तांकां भितर उडोवपाचो प्रयत्न करता जाल्यार पयलीं पार्वतीक भितर उडया पार्वतीक तेंच्या बरोबर भितर उडया. कित्याक सांगता टॅक्सी म्हणजे देवाण घेवाण हे सायडीन ते सायडीक व्हरून पेसेंजराक पावपाची तेची केअर घेवपाची तेची काळजी घेवपाची. जेन्ना गोंयान ते भायलो लोक येता तांकां केअर करून बरी वागणूक जेन्ना हे टॅक्सी भाव दितले तेन्नाच गोंयाक इन्कम येतलो तेन्नाच टॅक्सी लोक येतले. हा गोवा बरें म्हणटले कोणाचो मोबायल उरलो जाल्यार ते लोक व्हरून दिता कोणाचे पर्स उरली जाल्यार दिता म्हणून लोक एट्रॅक्ट जावन हे एरियेक येता न्हू. कितलेशे म्हणून हुयेली मारपाचे कितलेशे म्हणून तुमच्याकडे झगडपाचे सगळे करून थकले आनी आयज तुम्ही तेचे अशा गोष्टी ओपन करता. 14 ते 24-25 तेका 10 वर्सां जाली हांव पळयता आयज तेंचो लोकांचो आवाज घेवन तो उलयता तो एकटो उलयना तेच्या बरोबर लोक आसा. आमी तरी एक सोशल एक्टिविस्ट म्हणजे दोगां तरी खंय तरी उबी आसतना पळयला पूण म्हाज्या फाटल्यान सुद्दां लोक ना इतलो लोक आयज टॅक्सी भाव हांगा येयल्लो आसा आनी हे टॅक्सी भावाचे मागणे ते मागपाक हांगा येयला पूण हे बरोबर न्हू. पुलीस स्टेशन आमचे गाव आमचो लोक आमचो बिझनेस आमचो आनी सरकाराची दादागिरी
सरकाराची दादागिरी प्रत्येक फावटी वयता थंय सरकार आपणाक जाय ते करता. इलिगल जर गोष्टी दुसऱ्या गावाचो येवन MLA दुसऱ्या गावान काम करू शकता जाल्यार टॅक्सी भाव माझे आपले डिसिजन ह्या गावाचे ते कित्याक घेऊ शकना? कित्याक घेऊ शकना? टॅक्सी कोणाचे? गोंयकारांचे. टॅक्सी बद्दल उलयता कोण? गोंयकार उलयता. भायलो कोण येवन हांगा उलयना. आयज आमच्या गावात दुसरो MLA येऊन जर काम करता तशें तरी ह्या लोकांनी करूंक ना. आख्खे तेंच्यांनी युनियन टायप केली, सगळ्या लोकांक घेतले, पावसान न्हिदले, रस्त्यार न्हिदले. दोळ्यांनी पळयता आमी फुडें येवंक ना. कित्याक पयलीं करूं न्ही. जेन्ना तेंच्या जिवाक जर घात जाता, जेन्ना जिवाक धोको जाता जाल्यार ही पार्वती सदांच तेंच्या बरोबर आसतली. कॉन्स्टिट्युशनान खंयच बरयलें ना एखाद्या मिनिस्टरा अगेन्स्ट जावं गव्हर्मेंटा अगेन्स्ट उलोवपाचें ना म्हणून. संविधाना अगेन्स्ट खंयच बरयल्लें ना. हो ऍप जर इतलो बरो आसा न्हू, ऍप जर इतलो बरो आसा, गव्हर्मेंट लॉबी, गव्हर्मेंट सेक्टर, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर, आमकां त्या ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरा कडेन जावं गव्हर्मेंट लॉबी खंयची आहा न्हू, तेका हो ऍप यूज करूं न्ही. ते आमकां सांगता जी गोष्ट फिजिबल ना म्हणून आहा म्हणून न्हू, आमी ताका ना म्हणून सांगता फिजिबल ती. जर इतली बरी फिजिबल आसली ही गोष्ट न्हू जाल्यार ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर कित्याक गव्हर्मेंट गाडीन भोंवता? एपार टॅक्सी बूक करून भोंवा न्ही. गव्हर्मेंट लॉबी आहा, CM PM सगळे आहा पळय, जितले गव्हर्मेंट सेक्टर आहा न्हू तांकां स्वताची टॅक्सी एपार टॅक्सी बूक करून भोंवा न्ही न्हू. हय, आमचो पयसो कित्याक? टायरांक पयशे लागता, पेट्रोलाक पयशे लागता, ड्रायव्हरांक पयशे लागता. जेन्ना ऍप तुमकां फिजिबल ना, आमकां फिजिबल आहा. बरोबर, रायट. थँक्यू सो मच.